बब चर्चिल आलेमाव, तसेच 34 नंबर कुकोलिम डॉक्टर जॉर्सन फेर्नांडीस, नंबर 33 नावेलिम वलांका आलेमाव, तसेच नंबर 10 आल्दोना स्वतःचे नाव घेऊ किरण कांदोलकर, किरण मोहन कांदोलकर, किरण मोहन कांदोलकर, आणि सगळ्याहून व्हडलें नाव जे आहा नंबर 30 फातोड्डा आदले मुख्यमंत्री आणि आमचे नॅशनल वायस प्रेसिडेंट बब लुइजिनो जोकिम फलेरो ही 11 नावां आयज आमी डिक्लेअर केल्ली आहा आमचे कॅन्डिडेट म्हणून या 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ऑलरेडी कामाक लागलेले आहा आमचे लोक. आमचे सगळे कॅन्डिडेट काम करता, डोर टू डोर विजीट करता. ऑलमोस्ट खुबश्या जाणांच्यो विजीट 50% मेरेन जाल्ल्यो आहा. उरलेले जे दीस आहा हितूनसून TMC प्रत्येकाच्या दारा मेरेन गोंयभर पावतली इतलें म्हणून सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ओके. Thank you. Should I say it in English or is that okay? Why only 11? What about the remaining candidates? Sir, we will announce it in phases, sir. Clearly. We will announce the rest in phases. When will be the second list will be announced? Shortly, sir. Can I please say the same list in English? The Goa Trinamool Congress candidates for the Assembly elections 2022. This is list 1. Assembly constituency number 9, Polvorim. Candidate Sandeep Arjun Bazarkar. Assembly constituency number 10, Aldona. Candidate is Kiran Mohan Kandolkar. Assembly constituency 14, Santandre. Candidate is Jagdish Bhobe. Assembly 15, Kumbarjua, Samil Bolbaikar. Assembly constituency 18, Poriyam, Ganpat Gaonkar. Assembly constituency 27, Kortalim, is Gilbert Mariano Rodriguez. Assembly 28, Nuvem, is Jose R. Cabral, also known as Raju Cabral. Assembly constituency 30, Fatoda, is Luisino Joaquim Falero. 32, Benolim, is Churchill Alemao. 33, Naveli, is Valanka Alemao. And 34, Kunkolim, is Dr. Jerson Fernandez. Thank you. Ma'am, one surprise is that a person from हा सांग. जगदीश बोबे 4 अंक 5 अंक तुमका जॉइन जाता सांचो कॅन्डिडेट तुमचो इतल्या बेगानी इतल्या फास्ट आयक सांगता हे राजकारण आहा हितून खुबश्यो गजाली ज्यो पयल्यो उलोवप जाता ह्यो थोडेच दिसण्याक येता. पहिलो आलो तुमकडे हे कॉन्टॅक्ट ना तसो कॉन्टॅक्टान नासलो पण आमकां जॉईंट जावन आयज आमचो तो कॅन्डिडेट आहा येणाऱ्या काळांतलो आमचो कॅन्डिडेट आहा तो तापता कित्याक तापोन तुमका कितें दिसलें कॉन्टॅक्ट करता पार्टी सोडल्यान कितें कोणी म्हणे नाव ना करे 2 मिनिटं आमकां दिलं ताकी कारण कितें का म्हणटा बस मरे नो कितें म्हणटा रिजनल पार्टी गॅरंटी सोडल्यान ते रेजिनालाक विचार मरे पार्टी कित्याक सोडटा. ह्या दिसांनी कशें जाणाय पळय ह्या दिसांनी BJP सोडल्या खूब जाणांनी, ह्या दिसांनी MGP सोडले, ह्या दिसांनी काँग्रेस सोडली, ह्या दिसांनी TMC सोडली. जाल्यार तुमी कितें तरी काँग्रेसीच्या वटेन आहा बी अशें आयज सांगता म्हजें नांव कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर जालें फॉर आल्दोना. लुइजिनाचे हेजे रेजिनल कॅन्डिडेट म्हणून आयज पयले लिस्ट येयले आमचे जाल्यार तेजें नांव खंय जाल्लें. तेजे पार्टी म्हणजे लुइजिन फालेरो 7 टाइम नावेली 7 टाइम नावेली MLA तुम्ही फातोडा घालपा फाटलं हें कितें ताका उबो दवरपा फातोडा मतदारसंघ फातोड्डा मतदारसंघ जो आहा न्हू हो आदी नावेलीचो भाग आहा पयलींचो. ना थोडो न्हू तेच्या टायमा वयले बरे प्रोजेक्ट आहा ते. इवन कदंबा बस स्टँड हो लुइजिनाच्या टायमा वयलो प्रोजेक्ट. सो अशें कांय ना कॅन्डिडेट खंयसरूय घालूं येता गोंयान कोणाकूय खंयसरूय. 7 टाइम ताजो नावेली मतदारसंघ नावेलो ट्रेडिशनल 1989 रावता आशिल्लो स्टेटूट जाल्ले फाटल्यान जेन्ना बायफर्केशन जालें तेन्ना फातोडा चूज करून वता कोणी अशें कांय ना पार्टेक जें दिसलां आसतलें की हे फावटी थंय विनिबिलिटी चान्सीस आहा तसो हांव थिवेन आमदार आसलो फाटलो आयज हांव व्हडल्यान येता अशें कांय ना. सर आर यू ओके विथ दॅट बिकॉज एका टायमार जे पार्टीचे तुम्ही आले तर तो प्रेसिडेंट तिका झगडटा
विजय सरदेसाय फातोरता ना ना ते म्हाका काय खबर ना तेजे नो कमेंट कोणी कोणी ना तेजे पळय काल मेरेन आयज सांजचो मेरेन जे मेरेन म्हाका डिक्लेअर करूंक ना ते मेरेन हांव पार्टीचो जस्ट मेंबर आसलो रिजनलाक पार्टीन हांव घेवन येवंक नासलो पार्टी आमचे जे सिनियर लिडर आहा ते घेवन येयल्ले तांकां कितें सांगलाले म्हाका कांय खबर ना म्हाज्या वांगडा उलोवप जावंक ना तुम्ही ह्याच पार्टीचेर कॉन्टेस्ट करतले हो फॉर्मा तुम्ही 100% म्हजें नांव डिक्लेअर जालें सो 100% हेच पार्टीचेर कॉन्टेस्ट करताले जिखतले प्रेसिडेंट